प्रितीच्या भाव भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा म्हत्वाची 15वी चीट 29 to 37 पर्यंत. आनी आमी आयज हें पयलें आयचें शिवर्तमान पयलें आमी आयकोया. जेजू सबार लोकांक बरो करता. थंयचो भायर सरून जेजू गालिल्याच्या दर्या देगेच्यान गेलो आनी दोंगरार चडून थंय बसलो. आनी लोकांची उरपणजी लोंगड्यांक, कुड्ड्यांक, थोंट्यांक, मोन्यांक आनी जायत्या हेरांक घेवन ताचे सरशी आयल्यो आनी ताच्या पांया लागीं तांणी तांकां दवरली आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. म्हणटच मोनी उलयतो, ओसाड पडलेली सारकी जातो, लोंगरी चलतो आनी कुड्ड्यांक दिश्टी पडटो पळोवन त्यो उरपणजी अजाप जाल्यो आनी तांणी इस्रायलाच्या देवाक महिमा दिली. जेजू 4000 दादल्यांक जेवण दिता. पूण आपणाशी आपोवन जेजू आपल्या शिसांक म्हणले, 3 दीस जाले ती म्हजे बरोबर आसा आनी जेवंक खावंक तांचे कडेन कांयच ना देखून म्हाका तांचे सुरसुरे दिसता आनी तांकां उपाशी धाडूंक म्हाका नाका, नाजाल्यार ती वाटेर गोंड येवन पडटी. शिसांनी ताका म्हणलें, तर एक सुरे सुवातेर इतल्या लोकांक दादर्शी करूंक आमचे कडेन इतले उंडे खंयचे आसतले? जेजून तांकां विचारलें, तुमचे लागीं कितले उंडे आसात? तांणी सांगलें, 7 आनी थोड्यो धाकट्यो मासल्यो. तेन्ना जेजून लोकांक धरणीर बसूंक लायलो. ताणें 7 उंडे आनी मासली घेतली आनी देवाक दिनवासून तांचे कुडके केले आनी ताणें ते शिसां कडेन दिले आनी शिसांनी ते लोकांक वांटले. ती सगळीं जेवली आनी दादोशी जाली आनी उरलेल्या कुडक्या तुकड्यांच्यो 7 पांटल्यो ताणीन भरल्यो. भाव भयणींनो, आयज आमी कितें आयकता? जेजू एका दोंगरार वेता आनी थंयसर वजारांनी लोक त्या दोंगरार वेता आनी 3 दीस आनी 3 रात जेजू ह्या लोकांक शिकोवन दिता, तांचे बेखोणी कोत्ता, खूब करून मिलाग्री कोत्ता. पूण भाव भयणींनो आयकात, 3 दीस आनी 3 रात लोकांक थंयसर जेवण ना, थंयसर न्हिदपाक जागो ना, थंयसर लावड स्पिकर ना, थंयसर जेजूक मातसो कितें सुसेग घेवपाक वा कितें रेस्ट घेवपाक जागो ना. लोक फकत ताचें उतर आयकता आनी जेजू उलयता थंयसर जेजू आपलें शिकोवन दिता. आनी भाव भयणींनो, कितले फावटी आमी रितीराक गेल्या, कितले फावटी आमी मिसाक गेल्या, 15-20 मिनटां जातकूच आमी थकता. कित्याक आमी म्हणटा, हो कितें शर्मा उलयता. आनी भाव भयणींनो, जेजू थंयसर 3 दीस आनी 3 राती म्हणटा सगलो लोक न्हिदतालो आसलो. पूण 3 दीस जेवण नासतना, कितें पिवण नासतना, तो बरो जागो नासतना, कितें थंयसर कितें आपल्याक बरी बाज मेवली और कितें आमच्यान बरें आमकां उदक मेवलें, कितें जेवण मेवलें, कांयच नासतना, टॉयलेटूय ना आनी कांयच बरें ना ह्या दोंगरार वयर, आनी लोक थंयसर जेजूचें उतर आयकता. भाव भयणींनो, एक दीस जेवण नासतना, कितें पिवण नासतना, आनी आमी जाणो की रातीक आमकां बाज ना म्हणून कोण रावतलो एका जाग्यार. आनी ताच्या उपरांत एक रात काडल्या उपरांत दुसरी राती पूण रावतल्यात आनी दुसरी रात जावन तिसरी रात पासून रावतल्यात. पूण हो जेजू जेन्ना शिकोवन दिता, लोक कसल्याच आपल्या पोटाची चोत्राय दवरिना, आपल्या ताण लागल्या, भूक लागल्या, म्हाका कितें जागो ना, न्ही तो कसलेंच आमी अशें कांय आयकनात. आनी 3 दीस अशेंच जातात जेजूच्या शिकोवणीन, ते मिलाग्रीन सगळे जे जेजू कोत्ता. आनी भाव भयणींनो, तिसरे दीस जाता वो जेन्ना रितीर काबार जाता, लोकांनी कांय खावंक ना, लोकांनी कांय पिवंक ना, लोकांनी न्हांक ना पासूनय, गरम उदक ना, थंड उदक ना, आनी कसल्यांची किटकीट आमी कांय आयकनात. पूण जेजू कितें म्हणटा, ह्या लोकांक घरा धाडपाक उपाशी म्हाका एकदम दूख दिसता, म्हाका ह्या लोकांक जेवण दिवनूच धाडूंक जाय. पूण त्या जाग्यार कितें जाता, एकल्या ल्हान भुरग्या कडेन 7
उणें आसतात आनी थोडें नुस्तें आसता आनी तो तें नुस्तें घेता, तो तें उडें घेता आनी ताका बेसांव दिवन बापाक आर्गां दिवन तें तो सगल्या लोकांक तें जेवण दिता. भाव भयणीनो, आमच्या जेजूक लोकांचे चुरचुरे दिसता. तो फकत आपल्या पोटाचें दिना, तो पयलो तांकां तांच्या आत्म्याचें जेवण दिता. 3 दीस तांकां आत्म्याचें जेवण दिता आपलें उतर दिवन. आनी तेजे उपरांत ते 3 दीस जाले उपरांत ताचो आत्मो घट जाल्या उपरांत तांकां एक मिलाप करून तांकां तांचे पोटाय भरून तांकां घरा धाडटा. भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचेर आयज नियाल कोत्ता आमी, हें शिवर्तमान आमकां एक शिकयता. जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, खरें जें कोण उलयता देवाचें उतर, जेन्ना आमी तें देवाचें उतर खरेंच देव उलयता म्हणून आमी आयकता, तेन्ना आमी आमची चोत्र आमच्या पोटाचेर कितें पिवंक जाय, फॅन आसा, AC आसा, आमकां बरी कोदेल आसात बसपाक, आमची बाज बरी आहा, कुजेर आयला, आमकां रांदपाक ना, आमी असलें कांय चिंतचिना. आमी फकत त्या देवाचें उतर आयकून आमचे आत्म्याची भूक आमी काबार कोत्तले. पूण भाव भयणीनो, कितें घडटा, आमी फकत आमच्या पोटाचेर, आमच्या ताणेचेर आमची चोत्राय दवरता आनी ह्या देवाच्या उतराचेर आमी कसलेंच आमची नियाल रावना, आमची चोत्राय रावना आनी आमचो आत्मो उपाशी मोडटा. आनी जेन्ना आमचो आत्मो उपाशी मोडटा तेन्ना आमचो भावार्थूय कमी जाता आनी आमची सगळी चोत्राय फकत आमच्या कुडीचेर, आमच्या जिवाचेर, आमच्या बाजेचेर, आमच्या जेवणाचेर, आमच्या उदकाचेर, आमच्या पिवण्याचेर, सगल्याचेर आमची चोत्राय वता. आयज जेन्ना हें देवाचें उतर आमी आयकता, आमी खरेंच ह्या जाग्यार वसया, ज्या जाग्यार दोंगराचेर जेजू इतल्या लोकां बरोबर आसा आनी थंयसर फकत आमी देवाचें उतर आयकोया. दिसपट्ट्या दिसा हें देवाचें उतर आयकून आमी देवाचें उतर आयकोया. आमच्या आत्म्याची भूक आमी ती निपटाया आनी जेन्ना आमच्या आत्म्याची भूक काबार जाता तेन्ना आमकां आमच्या जिवितान आमकां भावार्थ वाडून आमकां सगळें देवाचें फावो जाता. आयज जेन्ना ह्या शिवर्तमान नियाल करुया, हीच जावन आसा आमची थाराय, हीच जावन आसा आमचें मागणें की आयज थान आमी देवाच्या उतराचेर रिगून रावून देवाचें उतर पाडून सगळें देवाचें बरें आमचें आत्मीक जिवीत आनी आमच्या कुडीचें जिवीत आमी सादरूंक आयज आमी फुडें सरोया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव जी जातलो तुमकां सगल्यांक, तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा.